there is when असले जेन्ना इश्यू जातात आपल्या स्पेशली द जामोनिया टँक वेन वी वर एज्युकेटिंग आमकां मास सपोर्ट नासलेलो पब्लीक वॉज नॉट विथ अस केन्नाच आसले आमी एक फ्यू पीपल वेर मुवींग हियर एंड देर पूण पब्लिकान आमकां सपोर्ट केल्ले तेंच्यांनी जर पब्लिकान जर सपोर्ट केल्लो की जामोनिया टँक थंय जाता नासलेली जेन्ना वेन सच इश्यूज कम पब्लीक शूड सपोर्ट इन मास आयचे डेटीन न्हू मिन्स वास्को खंय तरी डिसेंट्रलायज करूंक जाय अशें म्हाका तरी दिसता पळय ऑयल टँकींग आसा एअरपोर्ट आसा रेल्वे आसा एवरीथींग इज देर इन द वास्को सपोजिटली पयर नाफ्ता सारको एक इन्सिडंट जाल्लो आनी थोडे जे पॉवरफूल कंपनीज आहा मिन्स इनोसंट 5 लायव्स लोक मेले थंय आनी ती पायपलायन जेन्ना बंद केल्ली आनी ती कंपनीन इमिडिएटली आर्म ट्विस्टिंग टॅक्टीक कितें केला सगळे पेट्रोल पंप वेंट ड्राय तुम्ही जर ती पायपलायन बंद करता विल मेक शुअर दॅट फ्युअल सप्लाय इज कम्प्लिटली स्टॉप्ड इन द गोवा इट इज ब्लॅकमेलिंग खंय तरी आयज असो मिन्स वी हॅव टू डिसेंट्रलायज वास्को जे पद्दतीन मुर्मुगांव पोर्ट एक्सपांड जाता पळय ॲटलिस्ट आय फील आमची बेसीक एम्युनिटी कांयच ना थंय वी आर नॉट प्रिपेर्ड सिटी इज ऑलरेडी कंजेस्टेड आनी तेज्या वयर मुर्मुगांव पोर्ट हेविली एक्सपांड जाता बट आवर म्युनिसिपॅलिटी इज नॉट इवन रेडी And worst thing is that nobody is taking initiative, nobody wants to do anything. Asa तशेंच वचून म्हणटा, let it go like that. As far as Vasco is concerned, a very important field in which we have been neglected is the tourism. We do not have, although we are a part of this tourism destination of the world, but Vasco we do not have any facility. Although we are having the best beaches in whole of world. So Vasco Baina beach has been now converted into an open toilet, and hardly any infrastructure has been provided. Government should ensure that at least the new government which is coming should ensure that the Baina beach is developed. At least keep it clean. That is very important. मुरगावच्यान एक कॉल आयला तो घेऊया. हॅलो, नाव सांग तुझे. हा, बाबूश बांदोडकर. हा, सांग. जे सब जेल आसा पळय सड्या त्या सायडीक एक मार्केट जाल्लें आणि ते मार्केट खंडर जावन पडलेलें आसा आनी थंयचो जे नुस्तेकार जे आहा ते आमचे लक्ष्मीनारायण देवळा कडेच बसता तांकां थंयच्यान कित्याक थंय शिफ्ट करूंक ना अजून पर्यंत बरें हो इश्यू जेन्ना हांव त्या कावन्सिलांत आसलेलो तेन्ना आमी वी हॅड टेकन इट व्हेरी स्ट्रॉंगली आनी म्हज्या म्हटल्यार आय हॅड डन ऑल द थिंग टू स्टार्ट दॅट आनी हांव रेजिग्नेशन दिल्या नंतर एक 20 दिसान तें मार्केट स्टार्ट जाल्लेलें वी हॅड स्टार्टेड इट देर वॉज लॉट ऑफ means opposition but we started it by a hook or crook we started it but कालांतरान ते आता ओस पडलेले आसा ताका एक तर म्युनिसिपालिटी जबाबदार आसा दे शुड टेक इट व्हेरी स्ट्रॉंग and start that market again because we have spent lot of money on that. पण तशें बंद पडपाक कारण कितें आसा ते जे वेंडर जे आसा ते थंय वचपाक पळयना तांकां दिसता गिरायक थंय येवचें ना म्हणून पण if entire thing is shifted there definitely customers will go there. Problem we don't have any visionaries now in administration. पयलीं पळय म्युनिसिपालिटीन बरे मनीस निवडून येताले आयज सांगूंक कोटले मनीस निवडून येता जाण जावपा सोदता तुजी क्वॉलिफिकेशन मोडकेकार आसपा जाय स्मगलर आसपा जाय 2 नंबर पयसो करपी आसपा जाय आयज हे मनीस थंय म्युनिसिपालिटीन बसलेले आहा ह्या मनशांची विजन कितें आसतलें तें तूं म्हाका सांग तांकां हें केन्ना सजमोवपाक ना की बाबा आमी कितें प्लॅन करूंक सोदतात ते 10 वर्सां 20 वर्सां ताजें कितें जातलें ताजे यूज कितें आसतलो तो कोंता येतले वो ना आनी ताका लागून हे मॅच सगळें जाल्लें आहा. ओके, तर आतां आमचो टायम सोंपत आयला. तेजे पयलीं वचचे पयलीं आमी एक थोड्या 2 वाक्यांनी प्रत्येकान आपलें मातशें सांगचें की तुका लास्ट आतां इतले चर्चे उपरांत कितें दिसता आपल्या मतदारसंघात जावचें अशें. थ्रू युअर फोरम मतदार राजा हो कार्यक्रम तुमच्या थ्रू आय जस्ट वॉन्ट टू अपील जे वोटर आहा पळय इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट रायट आहा आमचो प्रेजिडंट ऑफ इंडिया तेकाय एक वोट आहा आनी म्हाकाय एक वोट आहा. वोट इज द ओनली थिंग वेर आय एम इन पावर विथ द प्रेजिडंट ऑफ इंडिया. येस, so I have to respect this right, franchise it in proper manner. Means आमचे to make our city as a dream city, you just elect the visionary. आणि इलेक्ट जाले उपरांत आमचो काम सोंपना. आमी आतां यू जस्ट 3-4 कॉल आयिल्ले हांगा दे वर आस्किंग अस अशें कित्याक जावंक ना. एक्चुअली यू वर सपोज टू आस्क इट टू द म्युनिसिपॅलिटी युअर लिडर तेंचे कडेन वचा आनी यू फॉलोअप तुमी करूंक जाय आसलें. तांकां निवडून हाडला आनी 5 वर्सां घरान बसले काम जायना. ह्या फाटी बरे सरकाराक हाडा आनी 5 वर्सां फॉलोअप करपाक दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर आमी फॉलोअप करना खंयचीय पार्टी येवनी खंयचीय सरकार येवनी सगळे न्हिदतले. फॉलोअप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Through Vasco city, through Vasco port,
Marmugao port, millions of tons of coal is being imported and lot of coal pollution is generated. So we do not have any public outrage, or there is no proper movement against coal pollution. So at least proper monitoring should be done. Monitoring and involving the NGOs by the port trust as well as the local government. That's my. म्हाका अशें दिसता जे आमचे जे 2-3 रिप्रेझेंटेटिव्ह MLAs येता मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी तेंच्यात कोऑर्डिनेशन आसपाक जाय, बी इट फ्रॉम एनी पार्टी, खंयच्याय पार्टीचे ते आसून, पण एज फार एज डेव्हलपमेंट इज कन्सर्न दे शूड कोऑर्डिनेट टुगेदर अँड सी दॅट डेव्हलपमेंट इज डन. एक तुमकां उदाहरण दिता, फाटल्या दिसांनी जे आमचे रवींद्र भवन जाल्ले ताका जायतो ऑपोजिशन जाल्लेले, बट बोथ दीज MLAs, वास्को MLA अँड मुरगांव MLA स्टूड फर्म, आणि त्यांच्या लागून तो प्रोजेक्ट जावपाक शकलो. दॅट इज द ओनली मेजर प्रोजेक्ट इन वास्को फॉर द लास्ट 30 years. अशें जर MLAs एकठांय जावन जर प्रोजेक्ट करता तर म्हाका दिसता वास्कोचें डेव्हलपमेंट फाटीं उरचें ना. एक्चुअली कित्याक जाणटो सगळ्या MLAनी मुरमुगांव तालुका तर थंय पयलो स्मॉलस्ट तालुका, सो कसलोय प्लॅन करून इम्प्लिमेंट करपाक इजी, वास्ट एरिया आसल्यार डिफिकल्ट आसता, पूण कोऑर्डिनेशन जायना. लेजिस्लेटीव रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिप्रेझेंटेटिव्ह तर वांगडा बसून तर ते प्लॅन तर इम्प्लिमेंट करूंक शकता, एक कॉमन प्लॅन, लॉंग टर्म प्लॅन करून तो इम्प्लिमेंट करूंक शकता. तर त्याच्यान बऱ्यान वास्कोकारांक आनी कितें जाय. म्हजो एक होप आहा की वास्कोकार मुरमुगांवकार सगळे मेळोन आपणाच विचार सारको करून मत बरे भाशेन घालतले मुरगांवच्या उदरगती पासत. तर आयज तुम्ही चौगूय जाणां आमच्या आमंत्रणाक मान दिवन हांगा स्टुडियोन आले, बरे विचार मांडले. मुरगांव तालुक्या संबंधी उलयतना खुबश्यो गोश्टी दिसून आयल्यो. तातूंत आमचो तवरप्पा लामाणी हाणें सांगलें की मायग्रंट देमसेल्फ आर बिकमिंग ए थ्रेट टू द मायग्रंट्स. तर रिवणकार बाब जे म्युनिसिपालिटीन आशिल्ले एक टायम ते म्हणटा की इट इज अ डिसग्रेस दॅट म्युनिसिपालिटी इज नॉट डुईंग वर्क, आनी एकामेकाचे हातपाय ओडटात. आनी अश्योच कितल्योश्यो गोश्टी उलयता म्युनिसिपालिटीन जावं बऱ्या प्रतिनिधी म्हणून स्मगलर आणि मडकेकार आसचे अशें एक निवेदन सिरील बाबान केलें. तुमचे विचार सगळ्या लोकांनी आयकून घेवन आज कशे तरेन मतदान करचेले हे ते थरयतले आनी बरो प्रतिनिधी हाडपाचो यत्न करतले अशी आस बाळगिता. फुडलो आमचो कार्यक्रम जातलो सोमारा 20 तारखेर सांताक्रूज, सेंट आंद्रे आनी कुमारजुव्या मतदारसंघा खातीर सांजेच्या 6 वरांचेर लायव्ह आसतलो. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.